जर म्हज्या जिवितांत म्हाका सारको निर्धार करूंक आनी एक अवकाश मेळिल्लो तर सर म्हजे सूख निर्धार जे कितें केल्ले आसात हांव बदली ती आनी सगळे सारके निर्धार हांव करती. जायत्या जाणांक तांच्या अभ्यासांत तृप्ती ना, तांच्या कामांत तृप्ती ना. देव मोइसे मुखार तांकां सांगता, तुमचे मुखार हांव दोन संगती दवरता, सूख वा दूख, जिवीत वा मरण, आशीर्वाद वा शिराप, विसवण तुमची. पळय, आमकां जें कितें जाय आमच्या जिवितांत, लौकीक जिवितांत कितेंय जाय जाल्यार आमी राखता, सारको निर्धार करता, सारकी विसवण करता. तर आमच्या आत्मीक जिवितांत आमची विसवण कशी आसा? एकच ऑप्शन, जर तुका म्हजो पाटलावदार जावंक जाय, तुजो कुरीसकाण घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. म्हाका असं म्हणचें, देव 8 गिटार नीट बरयता म्हण कितले फावटी पडलो आमकां कळीत ना, परत परत तो पडला आसतलो, पूण ताचो लक्ष, ताचो शेवट एकच आसलो, कालवार पर्वतार वचून हांवें मरण मरोंक जाय, कुर्साचें मरण मरोंक जाय. देखून तो कितले फावटी पडलो तितले फावटी उठलो. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावना आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी हांव एक हिंदी पिंतूर पळोवन आसलो, हिंदी फिल्म, आनी तातूंत थंयसर ती मुख्य नटी हिरोईन ती आपल्या धुवेक एक कागद बरयता आनी तिच्या मरणा उपरांत ती धूव तें कागद वाचता आनी थंयसर ती नटी अशें बरोवन आसता, जर म्हज्या जिवितांत म्हाका सारको निर्धार करूंक आनी एक अवकाश मेळिल्लो तर सर म्हजे सूख निर्धार जे कितें केल्ले आसात हांव बदली ती आनी सगळे सारके निर्धार हांव करती. आतां जर तुमकां कोणायकी हो एक अवकाश मेळ्ळ्यार तुमी कितें करशात? तुमी कशें केलां म्हण तुमकां भोगलां गी? म्हाका एक आनी एक अवकाश मेळिल्लो जाल्यार कंप्युटरान आमी काम करतना अंडू बटन आसा, अंडू केल्यार सगळें गेलें, परतून आमी करयत आमकां जाय जाल्ले परी. तसलो एक अंडू बटन आमच्या जिवितांत आसा गी? जायत्या जाणांक तांच्या अभ्यासांत तृप्ती ना, तांच्या कामांत तृप्ती ना. कोणें एक घर बांदलें जाल्यार तो मागीर चिंता, आच्या केव्यान इल्लें बरें बांद येता आसलें, खंयची एक गाडी काण गेली, वेहिकल काण गेलें तर आच्या केवें बरें काण घेत आसलें, इल्ले वेळ रावुल्लो जाल्यार, इल्लें आनी इल्लें जाणवाय म्हाका आसली जाल्यार हांव आनीकय बरो निर्धार करती आसली म्हणून जायतीं जाणां चिंतचीं आसात. आयची दोनूय वाचपां आमकां विसवणे विशयांत आमकां शिकयतात. हाचें पयलें वचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें, थंयसर इस्रायल पर्जा येदोळसो अरण्यान भोंवून जाल्या आनी बासयलो गांव आनी कितें प्रवेश करता म्हण आसतना मोइसे तांकां एक लांब शिकोवण दिता, एक गंभीर विशय तांकां तो सांगता. तुमी आतां बासयल्या गांवाक वेचार आसात, थंयसर तुमी मात न्ही दुसरो लोकय आसा, तांच्यो रिती रिवाजी आसात, तांची आचरणां आसात आनी तांकां पळोवन तुमी भुलोवंक नजो. देव मोइसे मुखार तांकां सांगता, तुमचे मुखार हांव दोन संगती दवरता, सूख वा दूख, जिवीत वा मरण, आशीर्वाद वा शिराप, विसवण तुमची. तुमकां कितें चड फायद्याचें लांब काळाक बाळतात आसलें ती विसवण करचें काम तुमचें. आमी मार्केटीक वता वयमू, आमी कितें रांदे काण घेतना आसल्यांतली बरी रांदी काण घेता वय गी. कोणाक बरी रांदी आसलो दुसरो काणयो न्ही, म्हाका इल्लें पाड जाल्लें जाता म्हण आमी काण घेता. कसली वस्त आमी काणयो घेतना त्या वस्तूची वॉरंटी कशी आसा पळयता, कितल्या तेंपाक वॉरंटी आसा, ही वस्त कितल्या तेंपाक बाळटा म्हण आमी पळयता. जायत्यो जाण स्त्रियो शॉपिंगाक वतात मॉलांक आनी परा, तुमकां कळीत आसा, स्त्री आनी शॉपिंगाक वचचें म्हळ्यार मस्त वेळ काडटात. आल्लें पुरा शेल्फांत आल्लें पुरा काडून हें समाना तें समाना, अशेंच जायचें तशेंच जायचें पूण विसवण करतात की ना. आदल्या ब्रेस्तारा दीस एकलो दादलो बुलेट काणयोन आयलो, नवेंच बुलेट, हांवेंच बेंजार केलें. ताच्या उपरांत हांवच्या लागीं उलोवन आसलो, बरें आसा बुलेट, कितले जालें केशें म्हणे. तो म्हणलो, फादर हांव 2.5 म्हयने ह्या बुलेटा खातीर राखलां. कित्याक म्हळें, तुका शोरूमांत आतां गेले डिस्प्ले आसता, जाय जाल्यार खाणयेन येवंक जायना गे म्हळें. ना फादर,
म्हाका होच कलर हेंच मॉडल अशेंच जायचें आसलें देखून हांव राखलो आनी अडेच म्हयने तो राखलो. तेजो म्हणशार बासार येतालो कोण ना. पळया आमकां जें कितें जाय आमच्या जिवितांत लौकीक जिवितांत कितेंय जाय जाल्यार आमी राखता, सारको निर्धार करता, सारकी विंसवण करता. तर आमच्या आत्मीक जिवितांत आमची विंसवण कशी आसा? मोगाचेनो देव आमच्या विंसवणेक केदाळे गौरव दिता. तुवें यशेंच चलाचें ह्याच मार्गान चलाचें यशेंच करीचें म्हण देव आमकां सांगिना. आयच्या पयल्या वचपान देव म्हणटा तुजे मुखार हांव 2 अवकाश दवरता, 2 विंसवण्यो दवरता, जिवीत आनी मरण. पूण तूं जिवीत विंस. जिवीत विंसल्यार तुजें जिवीत बरें जाता, तुका आशिर्वाद मेळटा. पूण देव आमचेर दबाव घालिना. पूण देवाक त्या इस्रायल लोकांचेर तुमी अशेंच करीत अशेंच जिये जाय म्हण तांकां दबाव घालीत आसलो. हांवें तुमकां रचलां, हांवें तुमकां सांबाळलां, इजिप्तकारांत हांवें तुमकां राखलां, अरण्यान मन्ना सयत हांवें तुमकां दिलां, उदक दिलां. देखून हांवें सांगिल्ल्या परी तुमी जियेचय म्हूण देवान आमकां तांकां सांगीत आसलें. पूण देव आमकां तशें सांगिना. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां मनशां जावन रचल्यांत, यंत्रां जावन न्हय. आतां तुमी जायतीं जाणां तुमच्या गाडयेर आयल्यात, कारार आयल्यात. त्या गाडयेर बरे फिचर्स आसूंक पुरो. AC आसूंक पुरो, बरें इन्फोटेनमेंट आसूंक पुरो, सावंड बरो आसूंक पुरो, सिटी बरें आसूंक पुरो. पूण त्या गाडयेक ताका जाय जाल्ल्या कडेन वचोंक जायना. चालकान वेल्ल्या कडेन मात तांकां वसयेत वैगी. कित्याक म्हळ्यार तें एक यंत्र. पूण आमी देवान रचलेलीं मनशां आनी देवान आमकां विंसवण करची स्वातंत्राय दिल्या. आनी विंसवण करची स्वातंत्राय येता आसतना ताचे सांगता जबाबदारी येता. आदामाक आनी एवेक देवान विंसवण करची स्वातंत्राय दिल्ली. जेन्ना तांणी पातक केलें देवान तांकां शिक्षा लायली, भुमी वैकुंठांतली तांकां भायर घाली. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजून सांगची उतरां. जर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय तर तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. पयल्या वचपांत विंसवण आसली, जिवीत वा मरण, आशिर्वाद वा शिराप. हांगासर जेजू विंसवण दिना. एकच ऑप्शन. जर तुका म्हजो पाटलावदार जावंक जाय तुजो कुरीस काण घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. तर आतां कितें करया? जेन्ना आमी जेजूचो पवित्र स्नानांत आमी जेजूक आमी आरावन धरलां, ताका पोटलून धरलां, तुजो पाटलाव आमी करता म्हूण सांगलां, तर आमचे मुखार दुसरी वाट ना. आमकां दिलो तो कुरीस आमी घेवंकच जाय. जावं पुरो आज आमच्या जिवितांत थोडे कुरीस म्हूण आमकां भोगतात, आमच्या वायट निर्धारांत जावं पुरो, केल्या सूख विंसवणें जावं की पुरो. पूण जें कितें घडोवन जालां आनी कितें जालां तें चिंतून सोडच्या बदलाक आनी हांवें कशें सोमा करयेत म्हूण आमी चिंतूंक जाय. आदाम आनी एवेन पाताक केलें, एक व्हड अपराध तांणी केलो, तरी आज आमी संतोश पावता त्या अपराधा खातीर. कित्याक म्हळ्यार त्या अपराधा वरवीं सोडवणदार आमकां फावो जालो. पास्का फेस्ता वेळार एक पास्काचें गीत, एक लांब गीत ह्या गायता. कितल्या जाणांनी तुमी चीत दिवन आयकलां म्हाका कळीत ना. ह्या पास्का फेस्ता वेळार पुणी तुमी तें चीत दिवन आयकूंक जाय. आनी थंयसर ह्या गायता, असलो सडवणदार लाभाशें केल्लो अपराध कितलो भागी. असलो सडवणदार आमकां लाभाशें केलो तो अपराध, तो आदाम आनी एवेचो अपराध कितलो भागी. हाकाच म्हणचें देव 8 गिटार नीट बरयता म्हूण. जर आदाम आनी एवेन तें केल्लें व्हड पातक तरी आज आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवता, जेजूक आमच्या सांगाता आमी अनुभव करता. आनी तें जावन आसा देवाचें बेसांव, आनी तें जावन आसा वायट संगती, वायट निर्धारां ती देव आमचो मोग करता आनी आमी कशें बरें जाय म्हूण आमकां अनेक विंसवण दिता. म्हणजे हाकाच देखून हांवें पयलें सांगल्या परी त्या नटी परी म्हज्या जिवितांत आनी म्हाका अवकाश मेळना गी म्हूण आमी सुरचें नाका. तशें चिंतूंक गेल्यार तें चिंतून आमकां फायदो ना. बगर आसल्ल्यांत आमी कशें समयाचो पाटलाव करचो, आसल्ल्यांत आमी कशें संतोश बरें जावचें म्हूण आमी चिंतल्यार पुरो. आमी कुर्सावाट ह्या दिसांनी कुर्सावाट्याचें भक्तीपण आमी आदारता. थंयसर जेजू 3 पावटी पडलो म्हूण आमी नियाळटा. जेजू 3च पावटी पडलो गी. कितले पावटी पडलो आमकां कळीत ना. परत तो पडलो आसतलो.
पूण ताचो लक्ष ताचो शेवट एकच आसलो, काल्वार पर्वतार वचून हांवें मरण मरोंक जाय, कुर्साचें मरण मरोंक जाय. देखून तो कितले फावटी पडलो तितले फावटी उठलो. तशेंच आमच्या जिवितांतय प्रत्येक जावन ह्या करेस्माच्या काळार जर आमी वायट निर्धार केल्यात, सूख निर्धार केल्यात, जर आमी पडल्या, आमी मोतेक व्हरचें नाका. परत उठोंक पेसाडया, परत सोम्याच्या वाटेंत उठोंक चलोंक पेसाडया आनी खंडीत जावन सोमी आमकां ती कुरपा दितलो. आपलो कुरीस वोवन तसो पाटलाव करूंक तो जाय अशी कुरपा आमकां खंडीत दितलो. आनी ह्या कुरपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.